Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. गीतांतलें गीत ह्या पुस्तकावेलें वाचप. होकोल ओशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक रात्री म्हज्या पोलोंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठतोलीं आनी शारांतल्यान भोवूंक वेतोलीं. रस्त्यांचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतोलीं. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत भोवाडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक तुमी पळयलां? तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक एकलो सगळ्यां खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात तीं आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताचेच खातीर जियोवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती प्रमाणें कोणाकूच आमी वळखोना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती प्रमाणें जियेतना वळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखोना. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो ओत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्रा जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परोस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरोंतोरी. दिसान दीस तुक दिनवासतां हात जोडटां तुज्या नांवांक. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो ओत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले. तुजें किर्तोन गायतोलें. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच धोरलां दिसता. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो ओत्मो, तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका धोयेन सांबाळ. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार.
मारये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पळयलें? पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोंड, बोगलो पोरजोळ. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळेच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें सोमादी वेली फातोर काडलोली देखली. मारिया सोमादी लागीं रडत रावली आनी रडतना ओडोव घालून सोमादींत पळय जाल्यार धोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली, थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडताय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग, आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळोवन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा सोरशीं चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाय, कोणाक सोदताय तूं? जुवांव 20:13. नियाळाक आधार. आफ्रिकाचे गांवांत एक वस्तोरी आपल्या 9 वर्सांच्या भुरग्या सांगाता रावताली. एक दीस भुरगो शाळेंतल्यान आपल्या घरा परतता. आपली आवय आजून कामांक थावन घरा येवंक ना म्हूण मातसो विसव घेतलो म्हूण तो न्हिदूंक आपल्या कुडांत वेता. आवय कामांतावन घरा परतता आनी आपलो पूत घरांत ना म्हूण पळोवन उचांबोळ जाता आनी हांगा थंय धांवून आपल्या पुताक सोदूंक लागता. कांय तिची शेजारी तिका घरा लागीं परत हाडटात आनी थंय तिका आपलो पूत मेळटा. गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांत एक व्हंकल रस्त्यांनी आनी आंगणांनी सोदता, पूण तिचो मोगी मेळना. तांचे सोरशिली हांव कोडसोरून वेचे आदींच म्हज्या मोग्याक हांव भेटतोलीं आनी मेळ्ळ्या बगोर सोडची ना म्हूण सांगता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत मागदालाचे मारयेक जेजू विचारता, बाय, तूं कित्याक रडटाय? ती ओळोवन पळल्यार ती आपल्या सोम्यांक जिवंत जेजूक थंय भेटता आनी एक नवो भरमासो तिच्यांत वाडटा. आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी उचांबोळ जातात आनी कितें करचें तें समजना.
आमच्या दोळ्या मुखार आसता तें, पूण भावार्थाचे नोदरेन तें पळोवंक आमी विसरता आनी दुसऱ्यांची दुखांय पळोवंक आमकां वेळ आसना. सुर्गींच्या बापा, हांव म्हज्या जिवितान उचांबोळाय सोडून तुजे येवजणेन दर घडयेक जेजूक सोदून ताची सेवा करूंक वावरूंक म्हाका तुज्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.